नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुजीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया खुब्याची ग्रीन मसाला करी। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 1 वाटो खुब्याचो घेतला। ह्या खुब्यांक खूब रेंव आसता, ताका लागून हांवें हांकां 2 ते 3 फावटी उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी कल्लावन अशी तांची दोनी अर्दा करून घेतला। हे पळय अशी। आतां ही आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत आमी तो ग्रीन मसाला करून घेवया। तर ताका लागून हांवें हांगा 1 चुडी ओली कोथमिरेची घेतल्या, ती हांव मिक्सरान घालून घेता। ताजे उपरांत तातूंत घालता 2 हरवी मिरसांगो, हाजे हांवें देठ काडून घेतला आनी हरवी मिरसांग घालता आसतना ती अशी मोडून घालपाक जाय। मागीर तातूंत 8 ते 10 लसणीच्यो पाकळ्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या, त्यो तातूंत घालून घेवया। हांवें हांगा 1 मिडियम सायज कांदो उज्यार भाजून घेतिल्लो आनी तांचे कल्लो काडून घेतला आनी तांचो असो अर्दो करून घेतला, हो तातूंत घालून घेवया। तातूंत मागीर थोडी आमटाण घालून घेवया। हांवें हांगा 1 ल्हान वळ्याची सोय कातून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेवया। तातूंत मागीर अर्दो चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया। तातूंत घालता 1 चमचो जिरें, चवी पुरतें मीठ घालून घेवया आनी थोडें उदक घालून घेता आनी हें आमकां बरें वांटून घेवपाक जाय। आनी हो पळया आमचो तो ग्रीन मसाला वांटून तयार जाल्लो आसा। आतां हो आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत कायल गरम करून घेवया आनी तातूंत थोडें तेल घालून घेता। हे तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच तातूंत हांवें हांगा 1 कांदो बारीक चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेवया आनी हो कांदो आमकां बरेपैकी तळसून घेवपाक जाय। जो पर्यंत तो गोल्डन ब्रावन जायना तो पर्यंत हो बरो भाजून घेवया। तातूंत मागीर 1 चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट आनी हें आमकां 1-2 मिनटां खातीर बरें भाजून घेवपाक जाय। तें अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातूंत ते कल्लावन घेतलेले खुबे घालून घेवया आनी हें आमकां 1-2 ते 3 मिनटां खातीर अशें बरें सायडींतल्यान अशें धवळून भाजून घेवपाक जाय। सायडींतल्यान घालपाक जाय, नाजाल्यार तातूंतले तें मांस पडटा। अशें सवका वयल्यावर अशें करून घेवया। तें जालें म्हणटकच ते वांटून घेतलेले ग्रीन मसाला तातूंत घालून घेवया। हांवें हांगा 2 भिंडाची सोलां घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता। तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेवया आनी हें सगळें आमकां सायडींतल्यान अशें बरें धवळून घेवपाक जाय। अशें बरें धवळून घेवया। तें अशें बरें धवळून जालें म्हणटकच हाजेर झांकणें धापून हें आमकां एक 15 ते 20 मिनटां खातीर बरें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी 20 मिनटां उपरांत पळयात तुमची खुब्याची ग्रीन मसाला करी खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटली। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।